धार्मिक स्थळ म्हणून नामना आशिल्ल्या दिवचलचे लिंगाचे कोणीचे अस्तित्व संकश्टात आयला। ही कोण सध्या तुंबून तिची अवस्था डबक्यासारखी जाल्या। लिंगाची कोण नितळ केली ना जाल्यार फुडाराक मोठी समस्या निर्माण जावपाची भिरांत आसा। दिवचलची न्हंय पयलींच मानव निर्मित प्रदूषणाच्या चपक्यात आडकळ्या। आता तर ह्या न्हंयेचेर आशिल्ल्या आणि दिवचलच्या बस स्टँडा कडल्यान सुमार 2 किलोमीटर अंतराचेर आशिल्ल्या लिंगाची कोण ह्या वाठारात सध्या गंभीर समस्या निर्माण जाल्या। लिंगाची कोण हे धार्मिक स्थळ म्हणून वळखतात, मात सध्या लिंगाचे कोणीत उदक आणि कोयर साचून थंय घाणी पातळ्या, जळाराय वाडल्या। ताका लागून ह्या वाठारात रोगराय पातळपाची भिरांत आसा। वाळशेच्यान वाठादेव सरवणा मेरेन बायपास रस्त्याचे काम चालू आसा। ह्या बायपास रस्त्याचे पिराची कोण ह्या वाठारात सध्या पुलाचे काम चलता। ताका लागून जी माती आसा ती दिवचलचे न्हंयेत पडून लिंगाची कोण हो वाठार सामको तुंबून गेला। न्हंयेतल्या उदकाचो व्यवस्थितपणान निचरो जायना, ताका लागून उदक सगळे लिंगाची कोण वाठारात तुंबला। थंय सामक्यो घाणीच्यो घुट्टांनी पडल्या। लिंगाची कोण ह्या वाठारात श्री लिंगेश्वर देवाचे देवूळ आसा। ह्या देवळाक भेट दिवपाक भक्तांची यो वच चालू आसता। दर वर्सा लिंगेश्वर देवस्थाना कडेन आणि लिंगाची कोण वाठारात महाशिवरात्री व्हडा दबाज्यान मनयतात। हजारांनी भक्तगण महाशिवरात्री निमतान ह्या पवित्र स्थळाचेर येतात। अनुमात महाशिवरात्री पयली लिंगाची कोण वाठार नितळ केलो ना जाल्यार महाशिवरात्री वेळार मोठी समस्या निर्माण जावपाची शक्यताय आसा। ताका लागून महाशिवरात्री पयली लिंगाची कोण वाठार नितळ करचो अशी मागणी भक्तांची आसा। गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत।